नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। बाबूश उत्पलाच्या तिकेटी वेल्यान बीजेपीन मनोहर पर्रीकाराची काढली याद। पार्टीच्या बऱ्याक खंय ताणे बाबूशाक दिल्ल्यो महत्वाच्यो जबाबदाऱ्यो पार्सेकारान पक्ष सोडलोय ते खंय दुर्दैव। बीजेपीचे उरिल्ले 6 उमेदवार आज फाल्यां जाहीर। कळंगूट, दिवचल, कुमारजुंवे, सांताक्रूज, कुठ्ठाळे, कुडतरी फायनल। प्रचाराक प्रधानमंत्री मोदी, शहा, नड्डा, इराणी। 15शीत गोंयांत। दोन 2017 सावन सरकार पक्षान काँग्रेसीक केला ते बीजेपी आता भोगता। चिदंबरमाचो थोमणो पर्या सिनियर राणे रावना जाल्यार तोच सुचयतलो दुसरो उमेदवार। फुटिराक री एंट्री ना। कोविडाच्या फाटभुंयेर हायस्कूल कॉलेजी 15 फेब्रुवारी मेरेन बंद। क्लासी ऑनलायन एग्जामी आसल्यारूच भुरग्यांक एंट्री। कोविडान आनीक 8 गेले, 4 जाण वाशीन नाशिल्ले। राजकीय तिकेटीक तेजी। जो तो सोदता पक्षाची तिकेट नसल्यार पक्षाच्या चिन्हाचेर वेंचणूक अवैध। तिकेट ना तो अपक्ष। फॉर्म ए उमेदवाराचे फॉर्म बी चेर खासा रिपोर्ट। आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचे 125वे जयंतीक पराक्रम दिसा सावन आता प्रजासत्ताक दिसाचो सुवाळो सुरू। इंडिया गेटीर सध्या नेताजीचो होलोग्राम पुतळो। खबरो विस्तारान। बाबूश आणि उत्पलाच्या तिकेटी वेल्यान बीजेपीन मनोहर पर्रीकाराची याद एक वेगळ्याच गजालीन काढली। पार्टीच्या बऱ्याक आणि तत्वां सांबाळून पर्रीकारान बाबूश मोन्सेराताक महत्वाच्यो जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो। ताचेर बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचो खुलासो। पार्सेकारान पक्ष सोडलो ते खंय दुर्दैव। फक्त वेंचणूक लढयली म्हणून खंय जायना। आणि सदोदित आमी म्हणत तत्व आणि व्यवहार याचे जर कोणा कडल्यान आमी जर शिकले आसत जाल्यार ते मनोहर पर्रीकारा कडल्यान। आणि ताका लागून म्हाका दिसता की बाबूश मोन्सेराताच्या संदर्भात जो विशय सगळे कडेन चल्ला। बाबूश मोन्सेराताक तुम्ही याद करून पळयात 2002 जेन्ना आमचे सेकंड टाइम सरकार जालें त्या वेळाचेर पयल्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दुसऱ्या वेळार मुख्यमंत्री जाल्ले आणि बाबूश मोन्सेरात तांच्या बरोबर त्या मंत्रिमंडळात मंत्री आशिल्ले। त्याच्या नंतर आमी 2017 ज्या वेळाचेर आमचें सरकार बहुमताचें नासलें अशा वेळाचेर ज्या वेळार आमी आमचें सरकार आसलें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसले आणि त्या वेळाचेर बाबूश मोन्सेरात हे पीडीएचे चेअरमॅन जाले। पण एखाद्यान जर ठरयल्लें आसत की म्हाका निवडणूकूच लढोवंक जाय जाल्यार ताका आमी कांय करपाक शकना। आनी ताका लागून हे सगळे करतकच सुद्दां तेंच्यांनी जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी आसा। असो निर्णय घेवप हो चुकीचो आसा। आणि 2012च्या निवडणुकी भितर त्या वेळाचेर हांव पार्टीचो स्टेट सेक्रेटरी आशिल्लो। पण ज्या वेळार म्हाका तिकेट दिली ना हांवें पार्टी सोडूना, हांव पार्टी बरोबरूच रावलो। आणि त्या वेळार म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी ही खूब व्हडली पार्टी आसा। काँग्रेसीचेर उमेदवारांक देवा मुखार व्हरून वदोवपाची पाळी। काँग्रेसीचो खंय उमेदवारांचेर विश्वास उरूंक ना। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करना चाहिए, दुर्दैवी निर्णय है उनका, क्योंकि उनको फेथ नहीं है उनके कैंडिडेट पे। उनको लगता है कि अगर ये चुन के आ गए तो एक भी उनके साथ नहीं रहेगा। उनका एक्सपीरियंस है 2017 में जब वो सत्ता है तो अभी 2 ही बचे हैं। तो उनका लगता है कि जब किसी को कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी सरकार पूरी बहुमत से आएगी तो इससे वो दुर्दैवी जो कृत्य उन्होंने किया है वो नहीं करेंगे। उनको पूरी मालूम है कि 2022 में उनकी खुद की मेजोरिटी नहीं मिलेगी। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने जो उम्मीदवार डिक्लेयर करती है उनको अगर फेथ नहीं तो गोवा के लोगों ने क्यों फेथ रखने का, ये मेरा प्रश्न है। पर्रीकार पार्सेकारान बीजेपी सोडली। बोवाळात दुखावल्लो साळगांवचो आदलो आमदार मंत्री दिलीप पर्वळेकाराच्या पदरात उपाध्यक्ष पद। सगळ्या लोकांक गोमंतक्यांक सांगूंक सोदता की दिलीप पर्वळेकारा कडेन गेल्या 30 वर्साच्या कालावधीन जे कार्य केलां आज म्हाका पक्षाची गरज आहा आणि पक्षाक म्हाजी गरज आसा। त्या खातीर आमी ह्या निर्णयार पावले। पक्षान तेन्ना सांगले आमचे नेते जे आसा वरिष्ठ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कुडणेश्वराक प्रचाराचो नाल्ल दवरलो। थंयचो नवीन फाळकार बीजेपीन।
आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्य प्रवाहात आम्ही सगळेजण सामील जावया. तुम्ही सगळेजण ताज्या उतराचेर हांगासर आयल्या, म्हाका खूब खूब बरें दिसता. पण फक्त नवीन पाळकार आनी 5 जाणूच भारतीय जनता पार्टीत येवंक ना. तुम्ही सगळेजण भारतीय जनता पार्टीत आयल्या आनी तें आमकां हांगांतल्यान पणजे पर्यंत कळपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता आमचो सगळ्यांचो प्रवेश जाला हो सांगपाक सगळ्यांनी एकदा हात वयर करचे आनी घोशणा दिवची की आमी सगळेजण भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश जाले हे सिद्ध जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचे उरल्या ते 6 उमेदवार आज फाल्यां जाहीर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. कळंगूट, दिवचल, कुमारजुंवें, सांताक्रूज, कुठ्ठाळे आनी कुट्टरी दुसऱ्या लिस्टांत. दिवचले पाटणेकार फिक्स. थारिल्ल्या उमेदवारांची फडणवीसा बरोबर आयतारा पणजे बसका जाली. बाबू कवळेकार, विश्वजीत आनी बाबूश दिसले ना. इलेक्शन कॅन्डिडेटांक सगळ्यांक ब्रीफ करपाक मिटींग आपयल्ली. एकच प्रोसेस आशिल्लो सगळ्या फॉर्मा आनी उरलेले कलंगूट बीन ते कॅन्डिडेट कितें फाल्यां भितर डिस्कस फाल्यां भितर जातले सगळे कॅन्डिडेट. बीजेपीन आतां मेरेन 34 उमेदवार जाहीर केल्यात. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण संभावीत उमेदवार साश्टीन 3-4 सुवातींनी अपक्षांक तेंको, तरी नांवांक बीजेपीचो उमेदवार. कळंगूट गुरुदास शिरोडकर, दिवचल राजेश पाटणेकर, कुमारजुंवें जनिता मडकयकार, सांताक्रूज टोनी फेर्नांडीस आग्नेल गिरीश उसकयकार, कुठ्ठाळे आंतोनियो वाज, कुडतरे आजून चर्चा चालू आसा. इतले मजगती बीजेपीन गोंयान वेंचणुकेच्या स्टार प्रचारांची घोशणा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, स्मृती इराणी फुडले 15 प्रचाराक गोंयान. आमचे प्रायम मिनिस्टरूय गोंयान येवपाचे आसात. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी गोंयान येवपाचे आसात. आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी गोंयान येवपाचे आसात. आमचे मिनिस्टर नितीनजी गडकरी आसात, स्मृतीजी इराणी आसात. हे सगळे केंद्रांतले नेते गोंया भितर येवपाचे आसात. आमचे जे प्रभारी आसात देवेंद्र फडणवीस आसात, CT रवीजी आसात, G किशन रेड्डीजी आसात किंवा दर्शना जरदोशी आसात. हे सगळेच नेते गोंयभर बारीक बारीक सभा भितर पार्टिसिपेट जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2017 सावन सरकार पक्षाकडच्यान काँग्रेसीचे वाट्याक आयले तेच बीजेपी आतां भोगता. बीजेपीचे ज्येष्ठ फुडारी पार्टी सोडूंक लागले म्हणून काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी P. चिदंबरम उलयलो. सिनियर राणींक खंय पर्येच्यान वेंचणूक लढोवंक सांगल्या, नाजाल्यार तोच दुसरो उमेदवार सुचयतलो. काँग्रेसींतल्यान उडयो मारिल्ल्यांक खंय दारां बंदूच. What the BJP did to us in 2017 to 19 is coming back to haunt them. What you sow, you reap. In 2017, 2019, and elsewhere in Madhya Pradesh, Karnataka, Manipur, and in other states, the BJP is the one that sowed the seeds of what they called Operation Lotus, which is buying people. Now it's coming to haunt them. Their own people are leaving. I read in the papers today that practically 1/4 or 1/3 of the assembly has quit. So what you sow, you reap. The BJP sowed this poison and it's reaping this poison. That seat is identified with Mr. Pratap Singh Rani. It's been identified for nearly 50 years now. So it would be presumptuous on our part to tell him what to do. As far as we are concerned, we have announced him as the candidate and we have told him, you contest the election or you suggest a name which can be forwarded to the AICC to be named as a candidate. I think a decision will be taken in a day or two. TMC कशे पद्धतीन काँग्रेसीच्या फाटल्यान लागल्या ती केंद्रीय फुडाऱ्यांक खबर आसा. TMC कडेन युती विशीं उलोवंक खंय चिदंबरमाक वेल्यान कसलेच निर्देश नाशिल्ले. तृणमुलाच्या आरोपांचेर जाप. There was a suggestion from the TMC that we should form an alliance. But before and after, certain events took place. They first poached on Mr. Luzino Ferrero, a sitting MLA. On the 16th of December, we announced the candidate of Mr. Reginald Lorenco
They poached him 4 days later, on the 20th of December. The suggestion to form an alliance was made on the 24th of December. Even after that, they poached our leaders from Vasco and Marmagua. So all these facts were before the leadership of the Congress party, and I had no instruction from the leadership of the Congress party to hold any talks. So the matter closed there. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडाच्या फाटभुंयेर हायस्कुलां कॉलेजी भुरग्यां खातीर 15 फेब्रुवारी मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. ऑनलायन क्लासी घेवंक स्टाफ तितलो शिक्षण संस्थांनी वतलो. एग्जामी आसल्यारूच भुरग्यांक एंट्री. कसिनो, थिएटर, स्पा, सलून, बारां 50% कॅपॅसिटीन चालू उरतली. मजगतीं कोविडान आनीक 8 जाण गेले, 4 जाण वाशीन घेवन आशिल्ले. तिकेट ना जाल्यार एंट्री जावं प्रवास अवैध. बसीची तिकेट आसूं ट्रेनीची, फ्लायटीची नाजाल्यार थिएटरांत पिक्चराची. सध्या तेजी राजकी तिकेटीची. राजकी पक्षाची तिकेट ना ताका पक्षाच्या चिन्हाचेर वेंचणुकेक वैधता ना. तिकेट ना ते अपक्ष उमेदवाराच्या पक्षी उमेदवारीक वेंचणूक यंत्रणेवरवीं वैधता दिवपी फॉर्म ए आनी फॉर्म बीचे तिकेटाचेर खासा रिपोर्ट. तिकेट अनाउन्स करपाचो काँग्रेसची पद्धत आसा. फायनल तिकेट आपल्याच पाहिजे. जे तिकेट कोणाक दिवचे सगळे तिकेट कापपा खातीर नाडपी. चडश्यो तिकेटी 16 तारखेरसून डिक्लेअर जातले. पण केवळ मनोहर भाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा आहे म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही. सगळ्या राजकीय पक्षांनी आता मेरेन आपल्या चडशा उमेदवारांक तिकेटी दिवन जाल्यो. एका पार्टीन तिकेटी मेळूंक नाशिल्ले, दुसऱ्या पार्टीन तिकेट सोदूंक पावले. अपक्षांक मात तिकेटीची गरज ना. ह्यो दिसपट्ट्यो तिकेटीच्यो खबरो आयकतल्यांक प्रश्न, ही तिकेट म्हळ्यार नेमकें कितें? बस, रेल्वे, फ्लायटीच्यो आनी पिक्चराच्यो तिकेटी सगळे जाणा. आता राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांचे तिकेटीचेर खासा रिपोर्ट. खंयची पार्टी जी आसा ती एक फॉर्म ए इश्यू करता, स्पेशली लोकल युनिट जो आसा त्या ऑफिस बेरराक, आनी मागीर तो ऑफिस बेरर जो आसा तो कॅन्डिडेटा नांवान नॉमिनेशन धाडटा की अमको अमको कॅन्डिडेट नॉमिनेट केला म्हणून. आनी तेन्ना जेन्ना ए आनी बी सर्टिफिकेट जी सबमीट जाली की तो कॅन्डिडेट म्हणून कन्फर्म जाता. सो तेजे कॅन्डिडेचर जे फायनल आसा ते जेन्ना फॉर्म बी तेजे कडेन पावता तेन्ना जाता. हय. सो जे आमी तिकेट म्हणटा ते फॉर्म बी. आनी फॉर्म ए त्या लोकल आतां ऑथरायज करपाक जाय, आनी फॉर्म बी तो लोकल जो ऑफिस बेरर आसतलो तो म्हणटा की हो कॅन्डिडेट पार्टीचो म्हणून. सो जेन्ना हे डॉक्युमेंट सबमीट जाता तेन्नाच तो कॅन्डिडेट अमके पार्टीचो म्हणून एक्चुअली डिक्लेअर जाता. लोकल बेरर म्हणल्यार जो स्टेट प्रेसिडेंट आसतलो, स्टेट प्रेसिडेंट वा कोणी ऑफिस बेरर जो आसा तेका ऑथॉरिटी आसा. फॉर्म ए जो नॅशनल प्रेसिडेंट हो फॉर्म ए पार्टी या फॉर्मा वरवीं वेंचणूक अधिकाऱ्यांक कळीत करता की पार्टीच्या वतीन खंयच्या उमेदवारांक फॉर्म बी दिवपाचो अधिकार दिला. तो त्या पदाधिकाऱ्याची माहिती आणि सयेचो नमुनो वेंचणूक अधिकाऱ्याक फॉर्म ए वरवीं दिता. आनी हो फॉर्म बी पार्टी उमेदवाराक तिकेट म्हणून दिता तो हो फॉर्म बी. त्या फॉर्मान उमेदवारांची माहिती, मतदारसंघाची माहिती दिल्ली आसता. राजकीय पक्षाच्या उमेदवारीचेर वेंचणूक लढोवपी उमेदवारांक हे दोनूय फॉर्म ए आणि फॉर्म बी म्हत्वाचे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. टीएमसीचो अध्यक्ष हळडणचो आमदार किरण कांदोळकारान बेरोजगारीचेर बीजेपी सरकाराक उजरावन काडलो. नवे सकाळ हाडच्या खातीर किरण खंय तरणाट्या खातीर वावुरतलो. इतल्या मजगतीं हळडणचे कितलेशेच तरणाटे टीएमसीत. कुमारजुवेचो आदलो सरपंच आनी पंच सुरेंद्र नायक टीएमसीत. फाटले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार अपयशी ठरलेले आहा. गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार लोकांक नोकऱ्यो दिवपाक अपयशी ठरलेले आहा, पण लोकांक नोकऱ्यो विकपाक फुडें आहा. पण गोंयांत
ह्युमन डेव्हलपमेंट जालना हो बरोबर आहा, पण खास करून आल्दोनान भुरगे नोकरेक लागून मुकलेले आसात. लोकांक बेकारी आनी बेरोजगारी ही भेडसायता. हांव तुमकां एक आश्वस्त करता, जो विश्वास तुम्ही धरून आयज म्हज्या वांगडा येयल्ले आहा, टीएमसी आणि एमजीपीचो अलायन्स सरकार हो निश्चित घडटलो. बीजेपीन वेंचणूक आयोगाक चुकीची माहिती दिल्या. आपाच्या वाल्मिकी नायकाचो आरोप. बाबूश मोन्सेरात कितलेशेच फावट पणजेत वेचून आयला. तो एक बरो फुडारी म्हणून बीजेपीन खंय वेंचणूक आयोगाक कळीत केला. बाकीच्या उमेदवाराचे क्रिमिनल रेकॉर्ड आसात म्हणून खंय बीजेपी वेंचणूक आयोगाक सांगता. वाल्मिकी म्हणटा बाबूश फेल. बीजेपीक उत्तर ना, हाका कशें रिस्पॉन्ड करपाचें तांकां जमलें ना म्हणून ताणें फटी मारल्यो सडासड. For the first question, see the response of BJP. Election Commission विचारला, what are the qualifications and achievements of this candidate? Qualification and achievements कांयच दिवना. आणि सांगला, he is a senior politician who has represented the constituency multiple times. कोणाबद्दल उलयताय? बाबूश मोन्सेराताबद्दल उलयता. When has he represented constituency of Panji multiple times? एकदा निवडून आयला तो फक्त. He has represented only once, that too on Congress party ticket. आणि 2 महिन्यां भितर तुम्ही ताका विकतो घेतिल्लो आसा, along with 9 other MLAs of the Congress. So how are you stating that he is a senior politician who has represented the constituency multiple times? Multiple times म्हणजे कितले दा? आणि he was found to have a good understanding of the ground situation. म्हणजे कितें? This is nothing but winnability, using money power and muscle power. That is the only ground understanding that Babush Monserrat has. So आमचो प्रश्न असा की आज भारतीय जनता पार्टी is using Babush Monserrat's victory on a Congress ticket as a justification to give him the Congress ticket, the BJP ticket this year. So ही hypocrisy भारतीय जनता पार्टीची एक्सपोज करपाची आशिल्ली आज. आणि दुसरा प्रश्न जे असा की बाबूश मोन्सेरात डज नॉट रिप्रेझेंट द एस्पिरेशन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. जी आश्वासना दिवन, खोटी आश्वासना करून बाबूश मोन्सेरात फाटल्या वेळार जिखून आयिल्लो की जॉब्स दितलो, कॅसिनोज काडटलो, हे करतलो, ते करतलो, एक सुद्धा काम केल्लें ना. नॉट वन ऑफ हिज एश्युरन्सेस ही हॅज फुलफिल्ड. सांग्यार पायक देवाचे दर्शन घेवन काँग्रेस उमेदवार प्रसाद गांवकारान प्रचार सुरू केलो. सांगे 25 वर्सां फाटीं आशिल्ले तशेंच आसा. आपूण आमदार आसतना कांय कामां चालीक लागल्यात तितलीच. ती तडीक लावन सांग्यार उदरगतीचे दिशेन व्हरपाचे प्रसाद उलयला. लोक खुबश्या गोष्टी उलयता, काय जाल्ला सांग्यार, हें जाल्ला तें जाल्ला अशें म्हणून. हांव जर मातसो फाटीं वचत जाल्यार 25 वर्सां फाटीं जर विचार करीत जाल्यार 25 वर्सांचे सांग्यार आयजय आमकां दिश्टी पडटा. आयजय हांव 5 वर्सां आमदार जावनूय दिश्टी पडटा. पूण त्या 5 वर्सां भितर गेल्ली 5 वर्सां आसा तितून भितर जे गरजेचे जे डेव्हलपमेंट आसात, गरजेचे जे विशय आसात, ते सगळे आमी हातीक घेवन कामाक चालू लागले कडेन आसा. मॅनिफेस्टोक आमी सांगलें, तुमकां सगळ्यांक याद करून दिता की 30% काम आमी सांग्यार करतले म्हणून. कित्याक सांगे इतले 100% काम करता म्हणून सांगपाक इतले व्हडले देव अजून आमकां कोण जालें ना. इतले वर्सां तो उलाढाल जावपाक आशिल्लो, तो जालो ना. 30% काम करता म्हणजे तेजे भितर आमी जवळ जवळ 50% फुडें आमी काम जाल्ले कडेन आसा. हितून निसर्गय दुबाव तुमी कोणीय धरचो न्हू, तुमकां छाती ठोकपणे सांगूंक मेळटा की फक्त दोन गोश्टी सांगता. एक हांव चूक मागता आनी लोकां कडेन सांगता की एक ज्या प्रमाणे लोकां फुडें परत परत पावपाक आशिल्लें त्या प्रमाणे कदाचित प्रसाद गांवकार पावलो नासतलो. पूण तुमगेल्या सांग्याचो डेव्हलपमेंट करपाक प्रसादान 1 सेकंडूय न्हिदलें ना म्हळ्यार कोता येता. हांव तुमकां तितलेंच संगीत सांगूंक शकता. सो ताका लागून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की जे काय रुमर्स घालतात, प्रसाद दिसना, हे दिसना, ते दिसना म्हणून रुमर्स तांकां काय ना. तुमकां जे तुमच्या उतराक तुमकां जेन्ना गरज आसा त्या टायमार प्रसाद हांगा सदांच पावल्ले कडेन आसा. थोडे कडेन पळय लोक म्हणटात पळय ताणें काम केलें ना म्हणटा पळय सांग्यार,
हे चुकीचें आसा. जर तर कोणाक तर हेची नॉलेज तर ना जाल्यार तेणी येवन आमचे कडेन विचारचे, आमचे कडेन विचारून घेवचे की सांगताना कितें कितें डेव्हलपमेंट केला ते आमी तांकां अवश्य तांकां सांगपाक रेडी आसात. आनी नाजाल्यार ते प्रॉपर स्टडी करची आनी उलोवचे. हिंचेच मतभेद दाखयले ना जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हे ताणें केन्ना चिंतूंक ना. आनी तेच भाशेन आयज सगळे आमी हिंदू मुस्लीम सगळे एक जायन आयज काँग्रेस पक्षाक सत्तेर हाडटले आनी सांग्यार बऱ्यांतलें बरें डेव्हलप करून प्रसाद बाब आमकां दाखयतलो म्हण आस बाळगता. थिये आपाचो उमेदवार उदय साळकारान प्रचार सुरू केलो. राम मंदिरात नाल्ल दवरून प्रचाराक सुरवात केली. हे खेप काँग्रेस आनी बीजेपीक मतां मारपाची ना, दोगूय एकूच. दोनूय पक्ष फटींग म्हणून उदय सांगता. उदयाक खंय प्रचाराक बरो रिस्पॉन्स येता. हे आम्ही असंख्य कार्यकर्ते हांगा जमलेले आहा ते तेका सपोर्ट करपाक लागून आनी हांव सगळ्या थिवी मतदारसंघातले सगळ्या जनतेक इतलेच आवाहन करूंक सोदता की तुमी येता त्या इलेक्शनाक तुमी भरघोस मतांनी आमच्या उदय बाबाक तुमी केजरीवाल सरकाराच्या मार्फत तुमी सगळ्या लोकांनी मोठे मतदान करून तेका भरघोस मतांनी जिखून हाडचे. त्या इलेक्शनाक आमी भरघोस निवडून येवपा खातीर आमी देवा कडेन प्रार्थना केल्ली आसा आनी घराणें घातलेलें आसा. ते आमच्या राम मंदिरान आनी आज आमी आम आदमी तर्फे कॅम्पेनींग करतले. प्रत्येकाच्या घरा वचून सांगतले ह्या हेका फक्त तुमी आम आदमीकूच वोटींग मारा. बाकीचे काँग्रेस पार्टी BJP पार्टी आसा ती वोटींग नंबर 1 आसा तांकां आनी हाडपाची गरज ना. कित्याक आमचो केजरीवाल हो एक IIT चीफ मिनिस्टर दिल्लीचो आसा. त्याच्या अंदू सावन 23 जानेरा सावन प्रजासत्ताक दिसाचो सुवाळो. नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचे 125वे जयंतीक पराक्रम दिसा सावन सुवाळो सुरू. इंडिया गेटीर नेताजीचो व्हडलो पुतळो येतलो. तो उबो जायसर थंय नेताजीचो होलोग्राम पुतळो आसतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयतारा 28 फूट उंच 6 फूट रुंद होलोग्राम पुतळ्याचे अनावरण केले. एक झलक. खबरो इतल्यार सोंपता. स्टुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.